मडगांव पुलिसांनी आनीक एक शिंदळकीचे रॅकेट धरले. मडगांव पुलिसांनी ब्रेस्तारा ही कारवाई केली. पुलिसांक ह्या प्रकरणाची माहिती मेळटाच तांणी सापळो रचून हे रॅकेट धरले अशी माहिती PI CL पाटीलान दिली. शिंदळकी वेवसायांत घुसपल्ल्या एका जोडप्याक अटक करून पुलिसांनी तांचे कडच्यान एका चलयेची सुटका केली. पुलीस शिंदळकेत घुसपल्ल्या आनीक 2 चलयांचो सोद घेतात. आज आमकां सकाळी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एक दादलो आनी बायल सेक्स रॅकेट चलयता मडगांव एरिया कोलवा एरियांनी अशें सप्लाय करता. सो आमी ताका म्युन्सिपालिटी फाटल्यान पेट्रोल पंप बी आहा त्या एरियान एक ट्रॅप लायलो आनी ट्रॅपान एक चलयेक रेस्क्यू केले आमी. आनी तस्लीम मिन्निसा खान ही बायल जी सप्लायर आहा तिका अरेस्ट केल्या. तिका धरल्या उपरांत तिने सांगलें मोहम्मद जाबर म्हणून एक आनी एकटो कोलवा रावता तोय तेंच्या वांगडा आसता तिच्या वांगडा. सो आमी त्या मोहम्मद जाबराक हाडला त्या दोगांचेर केस रजिस्टर करता आमी आतां. आनी 2 चलये तेंच्यांनी हाडलेले पूण ते मेळोना आमकां. आज टोटल कितले जाण आहे? आतां एक आमी रेस्क्यू केले आनी 2 जाणां अरेस्ट केला. सेक्शन इट इज अंडर इमोरल ट्रॅफिक एक्ट आनी IPC 370. सर असले आनी खुबशी मडगांवांत चालू आसा ही तुमी कशें? मडगांव कितें सर इट इज ट्युरिस्ट बेल्टाचेर चडशे धंदे चलता. मडगांव ज्या वेळाचेर आमकां मेळ्ळा तेन्ना धरल्या मोस्टली लोकेलिटीन रावपाक बी यूज करपाक लागले ते. आनी ते कशे रावतात सद्या दे आर स्टेईंग लायक कपल्स अशें करून हॉटेलांनी बी रावतात. सो सारकी केअरफुली वॉच करची पडटा तांकां आयडेंटिफाय करपाक. नाजाल्यार खेडेगांवांनी रूम करून रावता. जम्पर म्हणटा तो कोलवा रिमोट एरियान रावतालो ताका आमी हाडला. आनी कितें उगड जावपाक शकता आसलें आनी पळया तेंचे कडेन आनी कितले दिसाच्यान करता आनी कोण कोण कॉन्टेक्ट आहा तांकां व्हेरीफाय करता. इंडिया एक्सपो इंटिरियर कन्झ्युमर एक्झिबिशन चिंचोळ्या मंगळारा 17 मायासावन सुरू जालां. एक्झिबिशन 22 मे मेरेन चलतलें. एक्झिबिशनांत फर्निचर धरून घरांत नित्याक लागपी सामान आनी बाकीच्यो सजावटीच्यो गजाली दवरल्यात. ह्या शेनवारा आनी आयतारा GCAच्या पर्वरी अकादेमीच्या ग्राउंडार IPL फॅन पार्क कार्यावळ जातली. ह्या येवजणे खाला IPL मॅची व्हडल्या स्क्रिनीचेर दाखयतले. तशेंच थंय ऑफिशियल जर्सी आनी वेगवेगळ्या टिमींचे स्टॉल आसतले. भुरग्यांक खेळपाक गेमी आसतल्यो. आयोजकांनी मिडियाक फॅन पार्क कार्यावळ कितें आसतली ती सांगलें. IPL fan park is going on everywhere in India to make the awareness about IPL to all the people, to know the people about the IPL, and also they can have fun. They can have a lot of entertainment programs here. They can have a lot of entertainment games in this fan park. Goa has been chosen primarily because of the fact that there's a lot of popularity growing within Goa for cricket as well. So it's an initiative by BCCI to bring it to Goa. We've tried to make it a little more interesting. BCCI was very clear that we are going to have such games which has cricket as its central theme, and the games needs to be different. So what we have done is there's one particular game which has been very popular across India, and it is called as virtual cricket. Now, as the name suggests, virtual cricket is trying to
take you to a stadium via a headgear. We are having those. There's a children's zone where there are these bouncies, inflatable bouncies where kids can jump and enjoy. So parents don't have to worry about what their children are going to do. We'll have food stalls which will have local food available. The pricing of the food will not exceed above 50 rupees because we want to make it affordable for all. So aisa nahi ki it's like a money making thing. We want everybody to come eat, because if they will eat, only then they will shout. In the Lucky Fan of the Day contest, I'm not sure if any of you have been exposed to one of our canters which has been running the city. Lucky Fan of the Day is a coupon which we give to everybody who enters the fan park. Okay, it's a perforated coupon, so one needs to be deposited in the lucky draw box, and the other, the guy who holds it. What happens is the winner gets a Vivo smartphone. Our title sponsor Vivo has been giving out smartphones. हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाच्या वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.